नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर। लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नव्या बोरी पुलाक लागून वाटेतले फक्त एकूच घर वयता, बाकीच्या घरांक हात लावचे नात। प्रस्तावित पुलाचे 7वे अलायनमेंट सारके, मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे विधान। फुडल्या वर्साच्यान मडगांवचो दिंडी उत्सव राज्याचो उत्सव म्हणून मनायतले, मुखेलमंत्र्याची घोषणा। मडगांवच्या फामाद हरिमंदर दिंडी उत्सवाक मुखेलमंत्र्यान दिली भेट। बेतोडेच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणासावन वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद। पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन नाणी दवरल्यात सांबाळून। 2018 सावन इफ्फीत गोयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे जाता प्रदर्शन, मात सरकारा कडल्यान कसलीच मेळना मजत, दिग्दर्शकांचो आरोप। गोंयांत स्टार्टअप जावपाची आसा ताक, स्टार्टअपाक उर्बा दिवपाक सरकारान घेतल्यात म्हत्वाचे निर्णय। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें विधान। तेमवाडा मोरजे कासव संवर्धन मोहिमेक उप्रासला धोको। संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसर उबारिल्ल्या शेकांक लागून कासव येतले काय ना उप्रासला प्रश्न। आनी आतां खबरो विस्तारांत। नव्या बोरी पुलाक लागून बोरये वाटावतले फक्त एकूच घर वयता आनी बाकीच्या घरांक हात लावचे नात। प्रस्तावित पुलाचे बरेचशे अलायनमेंट आमी पळयल्यात आनी आतांचे 7वे अलायनमेंट सारके आनी योग्य आसा, मंत्री आनी थळावो आमदार सुभाष शिरोडकरान अशें सांगलां। बोरी पुलाक लागून घरा वयतली म्हण थळाव्यांनी नवो बोरी पूल बांदपाक सामकोच विरोध केला। लोटलेच्या थळाव्यांनी घरा वयतली म्हण नव्या पुलाक न्हयकार दिला, जाल्यार पलतडी रावपी बोरकारांचो ह्या पुलाक विरोध आसा काय कितें असो प्रश्न थळावो आमदार शिरोडकराक विचारलो। बोरी पूल कड्डम जाला, केन्नाय घालूं येत अशी ताची परिस्थिती आसा। पूल 10 वर्सां मेरेन टिकूं येता, पूण खबरदारी म्हण आतां सावन आमी नवो पूल बांदतात अशें शिरोडकरान सांगलें। आयिल्ले म्हजे कडेन लोक दे हॅड कम विथ अ रॉंग कन्सेप्ट की आमगेली 7-8 घरां वता म्हणून। घरां मोडपा वचना, फक्त एकच घर मोडपा वता, एकच मुखार ते मुखार 7 वता पळय सरकारा कडेन बी ना, हायलॉटचे वता थंय एकच घर वता। सी वॉट एवर अलायनमेंट देव आयडेंटिफायड इज द बेस्ट अलायनमेंट, saving everything except little fields on both the sides. It is the most ideal I would say approach for constructing bridge. आम्ही दुसरी एक विचार करनात, फाल्यां समजा ढाण करून हो पूल पडलो दर्या, मागीर कितें कितले हाल जातले। स्टेटस इज ओके, स्टेटस ओके आसा म्हणून तर आमी प्रिव्हेंटीव मेजर घेतात न्ही। सी हो पूल आसा तो 5 वर्सां 10 वर्सां काडूंक शकता, इवन 15 वर्सां काडूंक शकता, बिकॉज दॅट इज गोइंग टू बी रिपेअर वर्क फॉर दॅट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दिस ब्रिज कॅन कंटिन्यू, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट 50 years, next 100 years, you can't expect the same old bridge to continue for the next 50 years or 100 years. गोंयांत पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर उदका स्त्रोत खात्यान म्हादय न्हंय पात्राचेर 6 बंधारे बांदपाचे थारायल्या। ह्या बाबतींत एजन्सी नियुक्त करतले आनी खंयच्या सुवातींनी हे बंधारे बांदपाचे ते एजन्सी थारायतले। ह्या प्रक्रियेक 6 म्हयने लागू येता आनी उपरांत हाचे टेंडर काडटले अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। आणि सर म्हादेचेर 8 डॅम घालपाक DPR अप्रूव जाला ड्रिंकिंग वॉटरा खातीर, कितें जावनी मरे कधी सुरवात तरी जावनी। वी आर गोइंग टू फिक्स अ एजन्सी हू विल इन्वेस्टिगेट दोज साइट्स एंड गिव अस द रिपोर्ट। केन्ना मेरेन सर अशें बी ताका म्हाका दिसता 6 म्हयने तरी पास। सध्या 2 डॅमांचे कितें स्टार्ट जाला, सगळे बरोबरच जातले। अजून आमी टेंडर ओपन करून दिवू ना। टेंडर ओपन करून ते एजन्सीक आमी गव्हर्नमेंट एजन्सी आसा पळय, सेंट्रल गव्हर्नमेंट एजन्सी आसा, तांकां दे आर एलिजिबल स्टडी करपाक, ते तुमकां रिपोर्ट दितले, ते आमकां रिपोर्ट दितले। आय थिंक द टाइम फ्रेम इज अबाउट 6 months. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। फुडल्या वर्सा सावन मडगांवचो दिंडी उत्सव राज्याचो उत्सव म्हणून मनायतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। शेनवारा राती मडगांवच्या फामाद हरिमंदीर दिंडी उत्सवाक मुखेलमंत्र्यान भेट दिली आणि विठ्ठल रखुमाईची प्रार्थना लेगीत केली। उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी ही घोषणा केल्या। पहिल्यात पहिली मडगावातली हरिमंदिरातली दिंडी
ही समेस्त गोंयकारांची दिंडी, त्या दिंडीच्यो सगळ्या गोंयकारांक खूब शुभेच्छा. हांव म्हज्या बरोबर आमचे माजी मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी हरी मंदिरात येवन विठ्ठल रखुमाईचें दर्शन घेतलें आणि परत एकदा सगळ्यांना खूब खूब शुभेच्छा. आमी फाटले फावटी खरें म्हणजे स्टेट फेस्टिवल करपाचें डिक्लेरूय केल्लें, पण तेजी प्रोसिजर जो आसा पयली ती कमिटी काडून ते डिक्लेअर करचें पडलें. थोडोसो प्रोसिजरल उरलें, थोडें कमी पडलें, पण हांवें आतां कमिटीकूय सांगलां आनी बाब दिगंबर कामत हे इनिशिएटीव घेवन 2 म्हयन्या पयलीं ती कमिटी फॉर्म करची पडटा आनी ताज्या उपरांत एकदां तें कॅलेंडरान आयलें काय ते एवरी टायम चालूच उरता. जशी आमची त्रिपुरारी पौर्णिमा सांखळे आहा त्या खातीर सांगलां आतां ती कमिटी आतां पासून फॉर्म करपाक घे म्हणून. एकदां फॉर्म जाली मागीर ताका स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो सरकारा कडल्यान जो कितें सपोर्ट करपाक जाय मडगांवांतल्या दिल्ली तो हेन्स फोर्थ सपोर्ट सगळो केलो वयतलो. फुडल्या वर्सा ते स्टेट फंक्शन म्हणून करतलो. पोडलेवाडो बेतोडच्या शशिकांत गांवकारांक ल्हानपणा सावनूच वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद आसा. पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन ताचे कडेन सगळ्या तरेची नाणी आसात. पळोवयात हो खासा रिपोर्ट. पोडलेवाडो बेतोडेचो हो शशिकांत गांवकार. पिराय 66. घरातली परिस्थिती गरीब आशिल्ल्या कारणान फक्त 7वी मेरेन शिक्षण. ल्हानपणासावन ताका नाणी एकठांय करपाचो छंद. पोर्तुगीज काळासावन ते आतां मेरेन ताच्याकडे सगळी प्रकारची नाणी आसात. इतलेच न्हय जाल्यार फ्रांस, पोर्तुगाल ह्या देशांतली नाणी लेगीत तांणी जपून दवरल्यात. ह्या ताच्या कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताचो भोवमान लेगीत केल्लो अशें शशिकांत सांगता. आयकात. ते पयशे मोडपी न्हू, कॉइन बी मेळ्यार ओडिनासलो तूं. ना ना म्हाका मेळ्ळे न्हू. हांव ते केन्नाच परत बोल्साची दिनाशिल्लो कोणाक. एकदां येयले न्हू म्हाज्या हातीन. कॉइन हाती येयले म्हणटच बोल्साची काडी नासलो भायर. ना ना वेगळे तरेची येयले न्हू, जास्त काडप ना. हे आतां चालू पळय आसा जायना काडचें पडलें ते. कोण काडिनाशिल्लो अशें न्हू, कोण काडटालो. वेगळे डिजायनाचो येयलो म्हाज्या हातीन कळ्ळो ना तो काडप ना. आमी आसा शशिकांत रामा गांवकार पोडलेवाडा बेतोडा हांगा. जो म्हाजे फाटल्यान जो आसा तो तेका जे नाणे वेगवेगळे नाणे जे आसा ते जतन करून दवरपाचो छंद आसा. आनी ह्या छंदाक लागून तेका पयर गेल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत मुख्यमंत्री जेन्ना बेतोड्या आयिल्लो, बेतोडे जेवन सभागृहाचें उद्घाटन केलें बेतोडे पंचायतीचें, तेन्ना तेजे हस्ते तेजो गौरवूय केल्लो आसा. आनी तेणी विविध नाणी अशी जी एकत्र करून दवरल्या ती फ्रांसाची आसा, पोर्तुगाल टायमाची तेन्नाची नाणी ताका मेळिल्ली आसा तिवूय बीन तेणी जतन करून दवरिल्ल्या. आनी एक कंपनीन तेका एक नाण्याची 8,000 सुद्दां किंमत दिता म्हणून सांगल्या. जे विविध वेगळे नाणे आसा पूण तेणी ते नाकारलेले आसा आनी तेणी ती जतन करून दवरल्या. तेजी उद्देश फक्त इतलोच की बाकीची जे पयलींची जे फाटली जी पिळगी येतली मुखाल्ली पिळगेक ह्याची नाण्याच्या संदर्भात हे कळो जाय म्हणून तेणी ते जतन करून दवरिल्ले आसा. आनी सुरवाती एक पैशा लावन ते विविध नाणे जे येयल्ले ते सगळे तेणी जतन करून दवरिल्ले आसा. शिवराम जो आसा ते ल्हानपणा पासून तेका तो वेगळे पद्दतीचे नाणे एक जतन करपाचो हो छंद आसलेलो. त्या खातीर तेणी आतां तेजे सत्कारूय जाल्या, विविध ठिकाणी तेजे सत्कार जाले. पूण मुख्यमंत्री राजकीय जी व्यक्ती आसा पॉलिटिकल जे मुख्यमंत्री गोवा राज्याचो तेजे हस्ते तेजो सत्कार जाल्लो आसा, तेजो सन्मानूय जाल्लो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान खुद्द तेका सांगलेलें आसा विविध ती नाणी जमिल्ली आसा, तुजे कडेन 1000ची नाणी आसा काय कितें, 100ची नाणी आसा काय कितें, ना जाल्यार ती आपूण दितले म्हणून सांगलें. तो त्या नाण्याची वाट पळयता. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. 2018 वर्सा सावन इफ्फीत गोंयच्या विभागा खाला चित्रपटांचे प्रदर्शन जाता. हातूंत इत्सूक फिल्म निर्माते आपापली फिल्मां सादर करतात. मात गोंयकारांक ही फिल्मां तयार करपा खातीर सरकारा कडल्यान कसलीच मजत मेळना आशिल्ल्याचो दिनेश भोसल्यांचो आरोप आसा. 8 वर्सां जालीं म्हज्या फिल्माचे पयशे आजून आपल्याक मेळोंक ना अशें म्हणीत दिग्दर्शक दिनेश भोसलेन सरकाराचेर फोग काडलो. गोवन सेक्शन फर्स्ट टायम करूंक ना, 3 वर्सां पयलीं 2018 स्टार्ट जाल्लो आनी हितून गोंयची फिल्मां शोकेस करता. आनी एंट्रीज कितें जाता ना तूं हेजे तर तुमकां दिसता की हे एंट्री ह्या खातीर येयला की गोवोरमेंटान कितें सपोर्ट केला जाल्यार त्या खातीर न्हू.
कित्याक गोव्हर्मेंटान कांयच सपोर्ट करूंक ना. गोव्हर्मेंट ही जी फिल्म फायनान्स स्कीम आहा ती गेली 18 वर्सां इम्प्लिमेंट 8 वर्सां जाली इम्प्लिमेंट करूंक ना. 2016च्यान अजून पेमेंट जावंक ना लोकांचे. तेन्ना हे लोक जे फिल्मां करता लोकांची तारीफ करूंक जाय की तेंच्यांनी स्वताच्या खर्चांनी पिक्चरां करता. तुमचे गाथन जे फिल्म आसा ते ओपनिंग फिल्म आसा कशें दिसता? बरें दिसता फिल्म ओपनिंग म्हटल्यार आनी आमचे सगळे स्टार कास्ट आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता हांगसर हेजे वयल्यान वचपाक एक व्हडले प्लॅटफॉर्म कशें गावता. फिल्म इंडस्ट्री वाडटा जाल्यार कितें आसता जाणा तूं प्रत्येक स्टेटीन तुमी वचात न्हू. आतां एग्जाम्पल तुमकां सांगता हांव आतां उत्तराखंडान हांवें शूट केला वचून उत्तर काशी त्यांची जी लँग्वेज आहा गडवाल त्या लँग्वेजीन हांवें फिल्म शूट केला. आतां त्या जाग्यार कशें आसा न्हू शूट केल्या नंतर थंयसरूय सिंगल विंडो आसा सिस्टम जशी आमची आसा पूण थंय इतके बरी आसा सिंगल विंडो तुमकां पयशे बिशे कांयच भरपाची गरज ना. हांगासर तशें ना. दुसरी गजाल तेंची फिल्म फायनान्स स्कीम आहा. फिल्म फायनान्स स्कीम तेंची कशी आसा की फिल्म जाले रिलीज जाले की तुमी हे जे आसा न्हू फायल जी व्हरून सबमीट करपाची 3 म्हयन्या भितर तुमचे पयशे गावता. हांगासर फिल्म केल्या नंतर 8 वर्सां जाली लोकांचे पयशे गावूंक ना. हें मातशें मेन्शन करा. 8 वर्सां जाली फिल्मां करतले कशे आनी ग्रो कशी जातली. जर ग्रो जावंक जाय इंडस्ट्री गोव्हर्मेंटचो सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट इफी. फिल्म फायनान्स स्कीम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ग्रो द इंडस्ट्री. त्याच्या शिवाय जावंकूच शकना. आनी त्याच्या खातीर आमकां फिल्म सिटी करपाची कांय गरज ना. गोंयांत स्टार्टअप केंद्र जावपाची तांक आसा ताका लागून स्टार्टअपाक लागपी गरजेच्यो साधन सुविधा तशेंच तज्ञांचें मार्गदर्शन करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. गोंयचो उद्देगीक पर्यटन शाश्वत उदरगत आनी स्टार्टअपाक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान म्हत्वाचे अशे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. Nurturing a thriving startup ecosystem is a priority for Goa. Our goal is to enable the ideas to turn into the high-growth startup and attracting fundings. By focusing on our strength around the industry, tourism, sustainability and leverage the various central schemes that boost the startup, I believe Goa has the potential to become the startup hub. Together, I am confident that we can produce the next generation of the job creator within Goa by providing the mentoring, infrastructure and market access. We must making the entrepreneurship more aspirational for the Goan youth as the spotlight the local startup success story and inspire many more. I also welcome the idea of Mr. Nitin Kunkalekar and Mr. Anil Vaswani he had given. So definitely we will work over it. The Goa government has stands ready to actively support the companies and startups that can accelerate the state's vision to become the attractive hub for research, innovations and entrepreneurship. We aim to kickstart an entire startup ecosystem right from the nurturing bright minds and ideas to providing the robust incubation support. तेमवाडा मोरजे कासव संवर्धन मोहिमेक व्हडलो धोको उप्रासला. ऑलिव्ह रिडली कासवाच्या संवर्धना खातीर आशिल्ले सुवाते लागसरसूच शेक उबारपाक सुरवात जाल्ल्यान कासव तांतयां घालपाक येतले काय ना असो प्रश्न निर्माण जाला. ऑलिव्ह रिडले कासव शांत सुवातेर तांतयां घालपाक येतात. मोरजेचो दर्यादेग वठार कांय वर्सां आदीं शांत आशिल्लो पूण सध्याची परिस्थिती पळयल्यार मोरजे दर्यादेगेर शांतिकाय म्हणटा ती दिश्टीच पडना. I am working every morning on this place, no, and it's beautiful place. Before it was wide area, it's a turtle place. It's very preserved, but now since few years now, I can say there are lots of tourist people, Indian or foreign people. They coming on the beach with scooter, no? Scooter, yeah. And it's dangerous because there are so many small children. They want to, they cross, no, from the shack to go in the sea. It's very dangerous and it's also pollution, and they don't have to do this, no? So if you can report this, it will be well done. Also, no one collects the garbage. They try, they do little. I do it every morning. I collect 2 big bags like this, but nobody is doing except me. ऑलिव्ह रिडले ही कासवांची दुर्मिळ प्रजात. तांच्या संवर्धना खातीर युनेस्कोन काय नेम ठरयल्यात. ह्या नेमांची पाळणूक जाता काय ना हो चिंतेचो विशय जावन रावला.
तेमवाडा मोर्जे वाठारांतली सध्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या वर्सा कितले कासव तांतयां घालपाक येतले ते पळोवचें पडटलें. आमी आयज तेमवाडा दर्या देगेर ज्या वाठारांत फाटले 1997 सावन कांसव संवर्धन मोहीम राबयली वता आनी त्या खातीर जायती कांसवांक जीवन मेळ्ळां आनी जायते दुर्मीळ जाती कांसवांचे ह्या मोहिमे खातीर वाचल्यात असो पर्यावरण प्रेमींचो दावो आसा. आयज टर्टल कांसव ज्या ठिकाणी कांसव संवर्धन मोहिमे खातीर अभ्यास केंद्र टेम्पररी उबारलेले आसात त्याच्या सावन 500 मीटर लांबयेक म्हणजे जो किनारो सायलंट झोन जाहीर केला त्याच्या 500 मीटर सावन कसल्याच प्रकारचे संगीत वाजोवपाक निर्बंध घातल्या. हो नियम आणि ह्या नियमाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी जाता काय हो प्रश्न सध्या निर्माण जाला. जायना जाल्यार ती कित्या खातीर जायना. सायलंट झोन सरकार एका वाटेन जाहीर करता तर दुसऱ्या वाटेन जे किनाऱ्यार आणि किनाऱ्याच्या भायर व्हडल्या रेस्टॉरंटांनी क्लबांनी पार्ट्यो संगीत पार्ट्यो रात्री अपरात्री सुरू आसा ताचेर कित्याक कारवाय जायना. आयज हांगासर एक जाणटो पर्यटक फेरी मारतना ताणें सांगले की हो वाठार शांत दिसपाक जाय. एके सायडीन टर्टल सायड आसा टर्टल सायडीन सायलंट आसा स्वच्छ दवरपाक जाय. गार्बेज वेवस्थीत ताची अंमलबजावणी जावपाक जाय. केन्ना केन्ना गाडयो ह्या बिचार भोंवतात अशें तांचें म्हणणें आसा. सरकारान हाची देख घेवची आनी जे काय नियम सायलंट झोना खातीर आसात किंवा टर्टलांक खातीर जे नियम लागू केल्यात ते ताची अंमलबजावणी करची. अधिकाऱ्यांक तशी आदेश दिवचो ह्या माध्यमांतून आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. मांद्रे एका रेस्टॉरंटात पंचायतीची मान्यताय घेनासतना फ्ली मार्केटाचें आयोजन केल्ल्यान सरपंच अमित सावंत बरोच तिडकलो. ह्या विशीं पुलिसांक कळीत करूनय कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान केला. गृह खातें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें म्हणीत अमित सावंतान ताचेर फोग काडलो. मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीन म्हणटात तशें हे थालासा म्हणून रिसॉर्ट आसा. ह्या रिसॉर्टान आयज फ्ली मार्केट बाजार ऑर्गनायज केल्लो जो आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या निदर्शनान आयलो. पंचायतीच्या निदर्शनान आयल्याच्या नंतर बीइंग द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे हांवें रिटर्न लेटर म्हणटात तशें पेरनेम पुलीस इन्स्पेक्टराक दिलें. पेरनेम पुलीस इन्स्पेक्टराक तें लेटर दिल्याच्या नंतर आयज 5 सुमार हेजें मार्केट सुरू जाल्लें तें हांगासर हांवें रॉबर्टाकय इन्फॉर्म केल्लें. कंट्रोल रुमाकय हांवें कॉल केल्लो. कंट्रोल रुमाची गाडी हांगासर येयल्ली. पेरनेम पुलिसाचो PSI गोलतेकार म्हणून पण तरी तो हांगासर येयल्लो. ताका हांवें सांगलें हेका कसलेच प्रकारचें परमिशन पंचायतीन दिल्लें ना, हे बंद जावपाक जाय म्हणून हे गजाली. जाल्यार तो म्हाका सांगता हांव तें बंद करूं शकना म्हणून. आनी तो गाडयेन बसलो, जिपीन बसलो आनी गेलो. PIक फोन केला पेडण्याचो PI फोन घेयना. आयज पंचायत स्वता म्हणून बीइंग द सरपंच हांवें स्वता हेका नोटीस दिल्या की हे बंद जावपाक जाय. असले फ्ली मार्केट वगैरे आमकां आमच्या गांवांत नाका म्हणून. पण तरी सुद्दां आयज म्हाका अशें स्वताक वैयक्तीक रित्या हांगासर आयज अशें दिसलां की हे सगळे गजाली होम डिपार्टमेंटाच्या आशिर्वादान चल्लेले आसा. दोतोर प्रमोद सावंतान हेचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. आमकां आमचो गांव सुरक्षीत दवरपाक जाय. हे असल्या प्रकारचे गजाली आमकां मांद्रे गांवांत नाका. हांव फक्त विनंती करता माननीय मुख्यमंत्र्याक की तुमचे जे होम डिपार्टमेंट आहा ते पुलीस जर आयज पंचायतीच्या रिक्वेस्टाचेर जर इलिगल एक्टिविटीजाचेर एक्शन जर घेना जाल्यार सामान्य नागरिकान कोणा कडेन न्याय मागपाचो हेचो तेणी जनतेक खुलासो करपाचो. आनी हे जर जायना जाल्यार हांव म्हणटा अशें की माननीय मुख्यमंत्री हे होम डिपार्टमेंट सांबाळपाक सपशेल अपयशी ठरलेलो आसा. हेचे पुलीस कांयच कसल्याच प्रकारची एक्शन घेनात. आयज पुलीस हांगासर भियोन आयज जीपी स्टार्ट मारले आनी गेले हांगासरल्यान ह्या सायटी वयल्यान. आनी हे सगळे गजाली करपाक पुलीस इनडायरेक्टली ह्या लोकांक सपोर्ट करता. केंद्राच्या नरेंद्र मोदी सरकारान सदांच देशाचे संरक्षणाचे तयारेक वाडोवपाक पावलां उबारल्यात. हातूंत तेजस विमानाचो लेगीत आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरात स्वदेशी झुजारी तेजस विमानात बसपाचो ऐतिहासीक असो अणभव घेतलो.
हे विमान भारतात तयार केला. भारत देश सगळ्याच मळाचेर आत्मनिर्भर जायत आसा असो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिलो. शिवग्राम शिक्षण संस्थेन यंग सायंटिस्ट 2023 हे विज्ञान प्रदर्शन 1 आणि 2 डिसेंबराक आयोजन केला अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. विज्ञान क्षेत्रात करियर घडोवपा खातीर खूब संद आसा. ह्या संदेचो लाव विद्यार्थ्यांनी घेवचो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान म्हटलें. Our society, educational society, has been trying for the last almost, I would say, 10-15 years, but this is specifically is the 9th chapter of a young scientist. We came up with this concept of a young scientist for the simple reason is the catchy word which should pass on to the youngsters and also to the parents. That yes, I have got in my house a scientist who may be a child of say 9th and 10th and then comes to 11th. So majorly it is to promote the scientific temperament and I would say the appreciation to learn maths and science. When it comes to technology, it means basically a child should know the basics of maths and physics and science. So this is merely to promote the study of science and technology. शिवोले शॉक लागून लायनमॅनाक आगताक मरण आयिल्ले ह्या प्रकारात जे जबाबदार आसात तांचेर 24 वरां भितून कारवायेची शिटकावणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या. जाल्यार शॉक लागून येवपी मरणाची चवकशी करपा खातीर उच्च स्तरीय समिती स्थापन करतलो अशें मंत्र्याचें म्हणणें. शिवोले खांब्यार लायटीचे काम करता आसतना वीज खात्याचो लायनमॅन कृष्णा पवार हांकां शॉक लागून आगताक मरण आयले. हाची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान घेतल्या. फेसबुक पोस्टा वरवीं ताणें सांगला जो कोण ह्या घडणुकेक जबाबदार आसात ताचेर योग्य ती कारवाय जातली जाल्यार पवार हांच्या फॅमिलीची काळजी सरकार घेतले आनी नुकसाण भरपाई म्हण ताच्या घरकारणीक सरकारी नोकरी दितले अशें ढवळीकरान सांगले. शिवोले हांगा कृष्णा पवार ह्या लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्लें. तेची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान घेतला आनी तेणी म्हटलं जो कोण हेका जबाबदार आसा हेच्या मरणाक तेजेर 24 वरां भितर खर कारवाय जातली. आनी जे अशे इन्सिडंट जाता शॉक लागून मरणां येता तेजेर एक हाय पावर्ड कमिटी बसयतले आनी हे हाय पावर्ड कमिटी असले जे इन्सिडंट जातात तेजेर इन्व्हेस्टिगेट करून जे कोण दोशी आसात तेंचेर खर कारवाय करतले. तुमकां खबर आहा काल कृष्णा पवार हो वीज खात्याचो लायनमॅन काम करतालो आपले ड्युटीचेर आनी ऑन ड्युटी ताका लायटीचो शॉक लागून आगताक मरण आयलें. सुदिनान फक्त हेंचेर शिटकावणीच हेंचेर खर कारवायेची शिटकावणीच दिवंक ना तर तेजी जी फामील आसा तेंची सगळी जतनाय म्हणटा ती सरकार घेतले आनी तेजी बायल आसा तेजी घरकान्न आसा ताका सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन सुदिनान दिलां. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुमित नार्वेकार. म्हापशा शिवोले रस्त्याक कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. फक्त कोयर न्हय जाल्यार चिकनाच्या वेस्टाच्यो सामक्यो घाणी पडल्यात. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. म्हापशे पालिकेन बेगोबेग हो कोयर काडचो म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी आसा. हे पळयात फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन म्हापशा शिवोले रस्त्याक कुशीक उडयल्ल्यो कोयराच्यो राशी. फकत कोयरूच न्ही जाल्यार निळ्या पिशव्यांनी पोटल्यो बांदून चिकनाचो वेस्ट उडोवपाचो प्रकार चालू आसा. जाल्यार हेर कोयरांच्यो राशी दिश्टी पडटात. रस्त्या वयल्यान वचपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. अनवळखी लोकांनी ह्यो कोयराच्यो राशी उडयल्ल्यान थळावे बरेच तिडकले. चोरयांनी जावपी ह्या प्रकारात म्हापशे पालिकेन गांभीर्यान लक्ष घालची अशी मागणी तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केल्या.
स म्हयने पावसा म्हणजे पावसा मागीर येता चड ओल्ड न्हू पोतयो पावसान जाल्यार धरून तुका पिड्ड्यार जावपा म्हणजे आतां पावसा जाल्यार एक 4 म्हयने जाले तेन्ना तुका हो म्हणजे लेटस्ट न्यू फ्रेश आहा पोतयो सारको चिकन बिकन पाकाय जावंक ना बाकी आसा ते पळय म्हाका दिसता कमीत कमी जे 5-6 म्हयने तरी आसा ह्यो. आतां रिसंटली जुलय जावन मागीर ह्यो गोश्टी सो आमी आतां रिक्वेस्ट करता की म्युन्सिपालिटी जी स्पेशली चिकन शॉपां जी आहा पळय तेंचेर मातशी म्युन्सिपालिटी कारवाय करपाची सारकीच गरज आहा की बाबा तुका लायसन दिला तूं सामान तुजें खंय उडयता आनी तुजें खंय व्हरता हेजेर मातसो जे सुपरवायझर धाडपाचो आहा जे फाटल्या दिसांनी जे बोर्ड लायल्ले लोकांनी आनी कितें केलां एनकरेजमेंट केलां म्हणजे त्या लोकांक सोदलें मार्केटान बाजारान सोदलें पळय ते मातशें हेजी तशीच आयज गरज आसा जे चिकनवाल्याक वचून विचारपाचें बाबा तूं सामान खंय उडयताय तुजें आनी कोण कलेक्ट करता सो हेजे वरसून हें कळटलें की बाबा कोण कितें तें आनी बेश्टीत चिकनाची शॉपां आनी हेजी ते शॉपां दीत रावपाक ना एक घालता चिकन 10 शॉपां एक जाता तुका 15 शॉपां तुका कसले आनी फ्रुट्साय शॉपां आनी कसली गिरायक खवरतलो कोण आनी खातलो फुडें अशी परिस्थिती लोकांक एकामेकांक मारचें पडटलें फुडें सो गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर कंट्रोल दवरपाक जाय आनी जे परप्रांतीय लोक येतात तांकां मातशें कंट्रोल हाडपाक जाय हे कारणां बद्दल हे म्युन्सिपालिटी दिसना कोण कोण कावन्सिलर आहा तेणी हांगा लक्ष घालचो तेणी पळोवपाचें कितें चल्लां तें आं हे म्हाका दिसता आमच्या म्हापश्या ते गणेशपुरी रोडाकूच आमच्या शिवाजी रोडाक उबो आसा थंयसून घाण जाल्ली आसा हे बरें न्हू हे करतात ते आं म्हाका सांगात हे तुमच्या घरांत तुमी दवरूंक शकतात दवरिनात लोकांचे तुमी प्रॉपर्टी उडयतात आतां हे उडयल्यात तर तुमी कम्युनिटीच प्रॉपर्टीची ही तुमची घरची जागा न्हू पण हेजे तुमी विचार करात आनी तुमी खंय दवरपाचें आहा तें मातशें व्हरोन दवरात हे पण अशी घाण करूं नाकात मात तर विचार करात वयता आसतना वयता आसतना घाण येता हां आतां हांव हांगासून गणेशपुरीसून म्हापश्या वयता तर शॉपां कडेन सुद्दां वास मारता ते चिकन ते वेस्ट दवरून येता आमी नको तेजे म्युन्सिपालिटी लक्ष घालचो आनी सीओ कडेन मागता हांव आनी आमची सीपी आमची कोण ती प्रिया मिश्रा हेच्या कडेन विनंती करता की तेणी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें हांगासरले आमचे कावन्सिलर आमची मॅडम डॉक्टर नूतन बिचोलकर तिचे कडेन विनंती करता की अशें जावंक जायना अशें सो वायट दिसता आमचें गोंय सुंदर म्हणटा आमी पण गोंय आमचें सुंदर आसूंक ना हें अशें न्हू हे म्हाका दिसता भायले मायग्रंट सुद्दां लोक धंदो करतात हे हांगा उडयतात पण तांकां हे हांगासर हांव एकूच मागता आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन की कडक कारवाई करचो आनी कंपल्सरी शिफ्टींग मनीस एक दवरपाचो हांगा 24 वरां 8-8 वरान एक मनीस दवरपाचो की कोण हांगा उडयता ताका ऑन द स्पॉट फायन दिवपाची फाटल्या दिसा तुमी केल्लेच हें काम खंयसर म्हापश्या शिमेर केल्ल्यात पण आतां थंय कोण येयना आं तशेंच हांव म्हणटा की हांगासर गणेशपुरीन जो पळय घाण पळय कितें जाल्या हांगासर वायट दिसता पळोवपाक म्हाका सांग जनावरां येवची ना कित्याक हे घाणीन अजगर कित्याक येवचें ना सोरोप कित्याक येवचें ना आमी जर अशी घाण केली जाल्यार येतालेच सोरोप तितलेच हांव विनंती करता म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडेन परत एकदां सीपी आमची प्रिया मिश्रा आनी सीओ कोण आहा तो लक्ष घालची आनी कावन्सिलर कोण आसा हांगासरली तिणें मातसो लक्ष घालचो आनी पंचायत सुद्दां पडटा तर तेणी सुद्दां लक्ष घालचो आनी हें काम करून घेवचें तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता तो रोड म्हापशेच्यान शिवोले वता सध्या आमी हांगासर पावले आसा ते म्हणजेच ह्या वाठारांत कांयच्या जाग्याचेर जास्त प्रमाणात अशी गार्बेज डंप केल्ली दिसपाक येता गार्बेज म्हटल्यार चड करून जो वेस्ट चिकन वेस्ट आसा तो सध्या जास्त प्रमाणात हांगासर वेस्ट जो आसा हो काही दिवसांचोच न्हू तर काही खूब म्हयन्यांचो दिसपाक येता हांगासर ज्यो गार्बेज पिशवी आसा त्यो घेवन कदाचित एक 25 kgच्या वयर प्रमाणात दिसल्यात ज्यो पोटल्यो ज्यो आसा कमीत कमी 40 ते 50 अशी दिसण्यात येता गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोली हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.